बाबा भयणू, आयज समाजीक वायट म्हणटात तें आमी कशें समजून घेवचें म्हज्यान तें 3 तरेन समजून घेवं येता. पयले सुवातेर समाजीक वायट देवा सवे, दुसरे सुवातेर समाजीक वायट पेल्या सवे, तिसरे सुवातेर समाजीक वायट पर्यावरणा सवे. पयले सुवातेर देवा सवे. आयज देवाच्या नांवान मनशां मदें मनशांनी झुजां घातलेलीं आमी पळयता. आनी देवाच्या नांवान हांव देवाचो भक्त, हांव देवाचो मनीस, आनी देखून देव म्हाका सांगता हें झूज जावचें वो हें झूज आसचें. म्हणटोच देवाच्या नांवान आमी आयज झुजां निर्माण करता. दुसरें, आयज समाजाचेर नदर मारल्यार समाज म्हणटा धर्म कितें? धर्म जी सत्या काडटा, धर्म म्हाका आपली शिकोवण दिवन म्हाका सोकलाक दवरता. म्हणटोच म्हाका धर्म ना. हांव पातयेता कोणाचेर सर बलिश्टाचेर, ताचेर पातयेता हांव, पूण म्हाका धर्म ना. हांव सगळे धर्म जियेता. बाबा भयणू, हें आयज आमच्या समाजांत भितर सरलेलें वायट. म्हाका म्हज्या आवय बापायन बावतिजमान दिल्लो म्हजो भावार्थ आसा, हो भावार्थ म्हज्यान विकूंक जायना. आनी हो भावार्थ ना जाल्ल्या भाशेन म्हज्यान जियोंक जायना. जाल्यार म्हज्या प्रवादीक ताड्या वरवीं हांवें तुका शिकोवंक जाय, आनी तुज्या प्रवादीक ताड्या वरवीं तुवें तो संदेश दुसऱ्यांक पावोवंक जाय. ही तुजी म्हजी आमची समेस्तांची जबाबदारी. देव आसा, देव संवसार चलयता, देवा बगर ह्या संवसारांत कांयच ना. मागीर घडये ताका आमी दुसऱ्या रुपांनी ओळखत, पूण तो ना अशें म्हज्यान म्हणूंक जायना, आनी तो नासल्या परी म्हज्यान जियोंक जायना. जाल्यार ही दोनूय स्वतांक गरजेची आयज. ताच्या नांवान मनशां मदें फुटी घालप हेंय समाजीक वायट. दुसरें, तो नांच जाल्ल्या भाशेन, ओ ताजो अधिकार म्हजेर नाका म्हणलेल्या भाशेन हांवें जियोप हेंय वायट. आनी देखून आयज समाजीक वायटाचेर निशेध मारूंक आमी प्रयत्न करता आसतना भाग्योन जुजेवाज आमकां देख. ताणें न्हयच देव आसा म्हूण मानून घेतलें, ताणें न्हयच देवान आपणाक पाठयला म्हूण मानून घेतलें, पूण ताणें देव आसा म्हूण आनी आपणाक पाठयला म्हूण मानून घेवन ह्या देवाचें आसणें जावंक तो वावुरलो. मागीर तें खंयी जावं, राजा मुखार, आपल्या शेळयां मुखार, पिडेस्तां मुखार, असोक्तां मुखार, सगल्या मुखार ताणें देव आसा म्हूण दाखयलें. देखून जो राजा काल ताचेर आड आसलो, ताका बुणकुणीन घालूंक सोदतालो आनी थोडो काळ घातलेलो, तोच राजा आयज ताका सत्या दिवन म्हणूंक लागलो, तुज्या देवाक तूं परगोट कर. कित्याक जुजेवाजान न्हयच देव आसा म्हूण मानून घेतलें, आपोण त्या देवाचें हातयार म्हूण मानून घेतलें, आनी ह्या देवाक परगोटूंक म्हजें मिसांव आनी म्हजें कार्य म्हूण मानून घेतलें, आनी सगळे आपल्या जिवितांत तें परगोटलें. हें पयलें सोत आयज आमकां उलो मारता ह्या समाजीक वायटाचेर निशेध मारूंक. दुसरें समाजीक वायट आमी आज आमचे सरभोंवती पळयता ते मनशां मदें मनशांचे वांटे केल्ले. मागीर ते धर्माक लागून जावं, मागीर ते जातीक लागून जावं, मागीर ते कातीक लागून जावं, मागीर ते दर्ज्याक लागून जावं, कशेय भासांनी आमी आयज आमचे मदें वांटे केल्यात. आमचो धर्म तुका आनी म्हाका म्हणटा एक देव, ताका तेग जोण. बाप रचणार, पूत सोडवणार, पवित्र आत्मो संवसार चलयणार. ह्या पुता वरवीं आमी सगळीं बापाचीं आपणायलोलीं भुरगीं. ह्या पुता वरवीं आमी सगळीं बापाचीं आपणायलोलीं भुरगीं. आमी तर सगळीं बापाचीं आपणायलोलीं भुरगीं. आमी एकामेकाचीं भाव भयणां. मागीर हांव खंयच्याय धर्माचो जावं, आमी एकामेकाचीं भाव भयणां. म्हणटोच धर्मांच्या नांवान, जाती कातीच्या नांवान, गिरेस्त गरीब ह्या नांवान, ओ गांव मनान धरून त्या नांवान हांव आमचे मदें फूट घालतां, दुस्पोट हाडटां, भेदभाव उपरासचो कोत्तां, आनीक दुसऱ्याक सोकलाक दवरपाचो प्रयत्न कोत्तां.
हें आयज आनीक एक समाजीक वायट. आमी सगळीं एक म्हूण सगल्यांचे ओख राखून सगल्यांच्या आदाराक पावून सगल्यांच्यो गरजो शार्ती पावून आमी एक राष्ट्र एक भावपण एक चार हें परगटूंक जाय. आनी हें जुजेबाजान केलें. कोणाचेच मदें अंतर घालिनासतना आनी कोणाक तांचे भाशे प्रमाणे जाती प्रमाणे काती प्रमाणे अंतर करिनासतना सगल्यांची एक सारकी सेवा केली. आयज ह्या समाजीक वायटाचेर आमी निशेध मारूंक गरजेचें. आनी कसो निशेध मारचो? घडये उतरांनी हांव उलयल्यार तें तितलें मानचें ना आनी घडये तें समाजाक समजुचेंय ना. म्हज्या जिविताची चाल वागणूक आनी देख म्हत्वाची आनी गरजेची. हे दिशेन आमी तर एक एकलो जियेवपाक लागलीं आख्खें वातावरणूच बदलतलें आनी सगळें नवें जातलें. आनी हें करूंक जुजेबाज आमकां देख ताणें ही देख दवरल्या. सेलांवाचें आख्खें वातावरण ताणें बदल्लें आनी सेलांवाचें आख्खें रूप ताणें नवें केलें. कशें? मनशांच्या एकवटा वरवीं सगळीं एक म्हूण दाखोवन शिकोवन ते दिशेन आपूण जिवन. म्हणटूच आयज हें समाजीक वायटाचेर आमी निशेध मारूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणो आयज समाजीक वायट म्हणटा पळय तें आमचें पयलें वाचप सांगता त्या परी मनीस कोण गा इतलो असक्त जावन तुवें ताका वयर दवरला. कित्याक वयर दवरला? कित्याक तो म्हजे रचनेचो तेंगशी. हांवें सगळें रचलां तें मनशा पासत पूण मनशान तें म्हज्या मना प्रमाणे वापरचें. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयल्या वेस्वरान आमी वचत जाल्यार 28वे वडींत आमकां अशें मेळटा, वाडात चडात प्रितूम बरात आनी हे प्रितुमेचेर दोनीपण चलयात. हे प्रितुमेचेर दोनीपण चलयात ही उतरां गरजेचीं आयज आमच्या नियाळाक. हें दोनीपण म्हणटा पळय तेन्ना दोन तरेचो अधिकार आसा. म्हज्या कोदेलीक आसलेलो अधिकार आनी एक कोदेलीर तावन दिल्लो अधिकार. म्हणटूच ओरिजिनल पावर एंड डेलिगेटेड पावर. म्हणटूच एक कोदेलीर हांव बसलां देखून एक कोदेली वरवीं म्हाका ही पदवी मेवता. ओ ओरिजिनल पावर. ते जुट्टे वरवीं म्हाका दिल्ली पदवी. आनी दुसरो हे जुट्टेन तावन हांव दुसऱ्याक दितां पळय तेन्ना तो जाता डेलिगेटेड पावर. आतां पर्यावरणाचो दोनी कोण रचणार देव. कित्याक ताणें रचलां. सदरेर बसला तो रचणार देव ह्या पर्यावरणाचो दोनी. ताणें म्हाका रचला आनी ती म्हज्या हातान घातल्या. म्हणटूच डेलिगेटेड पावर. आतां डेलिगेटेड पावर म्हणटा पळय तेन्ना ताका लिमिट्स आसात. ताच्यान आपणाक जाय तें करूंक जायना. ताका लिमिट्स आसात. म्हणटूच डेलिगेटेड पावराची रचने सवें लिमीट कितें? लिमीट ई. ताजो उकोल कर, तातूंतल्यान पिकता तें खा, दुसऱ्याकूय खावंक दी आनी तें पिळकेचे पिळकेक सासणांच्या सासणांक सांबाळून दवर. ही तिनूय उतरां गरजेचीं. ताजो उकोल कर म्हणजे जाता पळय ते भाशेन ती जमीन पिकाड कर. पावस घालतलो हांव, कोसतलो तूं, सारें घालतलो तूं. ती जमीन पिकाड कर, ताजो उकोल कर. पिकलां तें तुंय खा आनी दुसऱ्यांकूय खावंक दी आनी ती जमीन पिळकेचे पिळकेक सासणांच्या सासणांक येतेल्यांक दवर. कित्याक? तूं दोनी न्हय देखून. दोनी हांव सर पदवेदार देव जाणें रचला पळय तो. तुका दोनीपण चलय म्हणलां पळय तें डेलिगेटेड पावर. जाल्यार हे डेलिगेटेड पावरांत इतलेंच आसा. उकोल कर, पिकलां तें खा, दुसऱ्याकूय दी आनी तें सांबाळ. आयज हांगा आमी चुकता. आनी कितें जायत गा आमची चूक? 25 वर्सां फाटीं जमनीक मोल नासलें. आयज 25 वर्सां उपरांत जमनीचें मोल वाडलां.
आनी देखून आमी जायते गोंयकारांनी क्रिस्तांवांनी व्हडली चूक केल्या पळय ती ही UK गेल्यान ती चूक न्हय पूण हांगा आसलेले सगळे विकून गेल्यान पळय ती चूक म्हजे मूड आनी ताळ उमटावून गेल्यात आमी आनी म्हजे मूड आनी ताळ आनी कोणाच्या हातान दिवन गेल्यात आमी बाबा भयणो ही घोडी आमची व्हडली चूक जायत आनी तातूंत मागीर सुरू जालें जमीन विकपाची तातूंत मागीर सुरू जालें जमनीचो दुरुपयोग करपाचो तातूंत मागीर सुरू जालें उरलेलीं सगळीं वायटां समाजीक वायटां आयज आमी पडत हांव पळय तीं जाल्यार म्हाका क्रिस्तांव कसो क्रिस्ताचो हांव क्रिस्तांव कसो म्हाका ही जबाबदारी आसा म्हजी न्हय ती जमीन म्हज्या शेपायन शेमायन सांबाळलेली तांणी ती पुता कडेन दिल्ली पुतान ती म्हाका नातवाक दिली तुका विकूंक न्हय नातवाच्या नातरांक धरूंक आनी नातवाच्या पंटुरांक धरूंक म्हणून गे तुजे फाटल्यान येतले आनी 25 जनरेशनांक ती पावूंक जाल्यार बाबा भयणो पयशाचे आशेन जेन्ना हे जमिनीचो आमी दुरुपयोग करता ओती ओगडायता थोड्या पयशांक लागून ती म्हज्या हातांतली आमी सोडून दिता तेन्ना आमी देवा मुखार आमचे जबाबदारेन चुकता जबाबदारी कितें म्हजी डेलिगेटेड पावर उसोय खा आनी सांबाळ ही तिनूय उतरां गरजेचीं उसोय खा आनी सांबाळ आतां हे दिशेन ह्या समाजाचेर आमी आमचो वावर कोत्तेले हांव पळय तेन्ना शुभ वर्तमानाची परगटणी जातली शुभ वर्तमान म्हळ्यार कितें शुभ खबर म्हळ्यार कोण तोच बापाचो संदेशकार जेजू बापाची खबर घेवन आयला पळय तो ताजी खबर तूं सांगूंक सोदताय जाल्यार देव जाय देव आसा ताका मान दिवंक जाय ताज्या नांवान देवचारपण करूंक जायना हें पयलें सत ताजी खबर तूं परगटूंक सोदताय जाल्यार तूं एकलो ना तुका सांगाती दिल्लीं हेर भाव भयणां आसात बापाची भुरगीं तीं तुजे सारकीं सगल्यांक एक मान दिवन जिये ताजी खबर तूं परगटूंक सोदताय जाल्यार तुजी वाड जावंक तुका राखूंक आनी पोसूंक तुका सांबाळूंक आनी तुजे उपरांत येतल्यांचें बरेपण चिंतून बापान हें पर्यावरण तुज्या हातान घातलां तें उसोय पिकाड कोर ती पीक खा आनी दुसऱ्यांकूय दी आनी तें दुसऱ्यांक सांबाळ हे दिशेन जेन्ना आमी वागतल्या तेन्ना समाजाचो उखोल करूंक आमी पावतल्या समाजान बरेपण वंपतल्या देवाची खोशी करूंक पावतल्या